काल हल्लेकराकडे गेले आणि काल तेंच्यांनी आमकां फोन करून चारांक सांगले आमच्या भुरग्यांक की JMRक सांगला जे तुम्ही 200 रुपया घेवपाक लायला ते पयलीं जशे 80 घेताले तशेंच घेवपाचे। तेचे पयलीं आमी CMक मेळ्ळेले ते खबर आहा तुमी सांगलेले की CMक मेळ्ळ्यार आमकां आतां 10-12 दीस जाले। CMक जेन्ना मेळ्ळेले तेन्ना 3 दिसां भितर कितें तुमकां डिसिजन दिता म्हणून सांगताले। कालूय परत तेंच्यान सांगलें 80 रुपया जाले, कमी केले 200 रुपया घेवपाचे ना 80 रुपया करता म्हणून सांगले। पूण आज जर पळयल्या जाल्यार आज हांगा CMन पुलीस धाडून दिल्ले आसा। म्हणजे आता जशे JMR सांगता ते अशें सरकार चलता काय कळना आणि तांकां खंय ऑर्डर दिल्ली आसा जो शांततायेन सुद्धा जो मोर्चा चालू आसा, जे आमचेर अन्याय जाता तेचेर आवाज उठा, तेंचेर लाठीचार्ज करपाची फूल तांकां परमिशन दिल्ली आसा खंय। म्हणजे जशी आसगांवांत हालीं जे प्रकरण जालां, जशें घर मोडलां पुलिसांच्या फुड्यान, पुलीस सपोर्टान घर मोडलां, त्याच पद्दतीन हो टॅक्सीकारांचो सुद्धा जो मागणी आसा, जे तेंचेर अन्याय जाता ते मागपाक परत एकदा पुलीस फोर्स घेवन हांगा आयिल्ले आसा। तेंचेर डायरेक्ट लाठीचार्ज करून जो टॅक्सीचो बिझनेस गोंयकारांच्या हातीन आसा तो खंय तरी घाट्यांकडे दिवपाक वो पुलीस फोर्साचो आयज परत एकदा ते वापर करतात आनी कितें करूंक सोदता आनी ह्या सरकाराचेर उलोवन कितें करना। आतां उलयले जाल्यार परत ते राग काडटा। अजूनय आमी शांततायेन आसा, भुरगे अजून रस्त्यार देवंक ना। पूण हांव पुलिसांक इतलें सांगूंक सोदता, जर तुमकां कोणी तरी ऑर्डर दिल्या जाल्यार आसगांव प्रकरण परत हांगा करूं नाका। तुमकां जर जो कोणी तुमकां ऑर्डर दिता पळय तेचे तुम्ही कॉल रेकॉर्ड ट्रेस करून दवरा। कित्याक फाल्यां लोक कितें करता, जेन्ना पुलिसान लाठीचार्ज जालो, पुलीस बारीक जे PC आहा तांकां गाळी घालता आणि व्हडले ऑफिसर जे आसा, दलाल जे आसा, जे पयशे घेवन खातात ऑफिसर, SP म्हणा नाका, DG म्हणा नाका, फाटल्या प्रकरणात DG आयले, PN बरें स्टेटमेंट दिले, वालोर तेका की हे आमचे जे लोकल पुलीस आसा तांकां हे वयरसून ऑर्डर दिता आणि गोंयकारांचेर लाठीचार्ज, गोंयकारांचेर अन्याय करपाक, गोंयकारांची घरां मोडपाक लायतात। हे जे तेंच्यांनी हो जो पुलिसांचो वापर, एक पयलीं आतंकवादी आसताले, कोण गुंडागर्दी आसताले, ताका कोणाकय जर मारपाक जाय जाल्यार कोणी तरी रामोशी हाडटाले आणि मारताले। आज ती पद्दत पुलिसांची जाल्ल्या, पुलिसांक आपले वयरसून ऑर्डर येता म्हणून ड्युटी करची पडटा। एक तांकां वायट दिसता, ते लोकल जेन्ना आमचे कडेन उलयता ते म्हणटा अरे कितें म्हणटा आमकां ऑर्डर येयली भायर सरच्यो पडटा म्हणटा। ते सुद्धा उपाशी रावन आयज हांगासर ड्युटी करपाक येता। पूण हांव इतलेंच सांगता त्या पुलिसांक की बाबा तुमकां जर ऑर्डर दिल्या तुम्ही एक रिकॉर्ड दवरा। फाल्यां तुम्ही जर कितें एक्शन घेतले, लाठीचार्ज केले, CM म्हणटलो सस्पेंड कर तांकां। वयले ऑफिसर जे ऑर्डर दिता ते सस्पेंड जायनात केन्ना, ते सस्पेंड न्हू, ते डिसमीस जावन तांकां घरा बसोवंक जाय आनी आमचे लोकल जे पुलीस आहा तेंच्या फाटल्यान रावपाक जाय। हे सदांच हो आमच्या पेडणेकारांचो जो अन्याय आहा वो जाला, तेचे आमी आवाज उठयतले। आमी शांततायेन आमचो प्रोटेस्ट चालू आसा। आमची प्रत्येक पंचायतीक विजीट आहा आणि प्रत्येका कडेन RTI मारलेले आसा। जे रेंट कॅब आसा, गोवा मायल्स आसा, ह्या जो अन्याय जाला तो आमी आमचो आवाज उठयत आसा। आज आमी सबंद जे नॉर्थ आणि साउथ टॅक्सी वचून जे भुरगे हांगा जर टॅक्सी घेवन येताले तेंचेर अन्याय जाला ते म्हणून आमी आज रस्त्यार देवल्ले आसा। पूण अजून ते येवंक ना, तरी पूण आमी तेंची लढाई ही आमी चालू दवरतले। जो सगळ्यांचेर जो टॅक्सीकारांचेर अन्याय जाता तेचेर प्रत्येक फावटी शिव वॉरियर युनायटेड टॅक्सी ब्रदर हा वो आवाज उठयत रावतलो। थोडे भुरगे गेल्यात MLA कडेन, तेंची जे कितें आहा ते आतां तेंच्यांनी कळयता म्हणून सांगलां। आमी अजूनय शांततायेन आमचो प्रोटेस्ट चालू आसा। अजून कितें हे करपाचें अशें हें जावंक ना। पूण हे सरकार म्हणल्यार प्रत्येक फावटी जर अशें जर भायले जे कंपनी येता तांकां आज फॅक्टरीन जर पळयल्यात तुमी सगळो घाटी लोक मालवणच्या पोतान आमच्या फॅक्टरीन येता आणि गोवा गव्हर्मेंट तांकां हें दित आसता सबसिडी बी। तशेंच हे सगळे जे इल्ले आसा, आज आमची गोंयची काबार जाल्ली आसा, जमीन सगळेच काबार जाल्ले आसा, कांयच उरोवंक ना गोंयकारां खातीर। गोंयकार पण हे फुडें आनी 20 वर्सांनी ना फुडें हे जे ऑफिसर आमचेर अन्याय करपाक हेंच्या भायल्या लोकांच्या दबाव खातीर करतात पळय, फाल्यां ह्या ऑफिसरांक हांव सांगूंक सोदता तुमच्या भुरग्यांक सुद्धा हे घाटी कुत्र्यांक कशेंच मारतले। मागीर तो कोणूय आसो, आयज जर तूं पोस्टार आसलो फाल्यां तूं 20 वर्सांनी रिटायर जातले, 60 वर्सांनी, पूण तुज्या भुरग्याक ते कुत्रे कशे मारतले आनी एकूय गोंयकार आसचो ना तेंचे विरुद्ध आवाज करपाक। ह्या सगळ्या हांकां जितले आमचे ऑफिसर आसा, मागीर तो मामलेदार असो, BDO असो, कलेक्टर असो, तुमच्या बायलांक हे घाटी कितें करतले, खंय न्हिदतले हे सांगूंक शकना।
म्हणून आता तुम्ही गोंयकारा बरोबर रावात आणि न्याय मागात. ह्या भायले ज्यो कंपनी येता वो जो अन्याय करता पळय तेचेर आवाज उठोवया आमी सगळे मेळोन करया. आज तुम्ही पोस्टार आसा व्हडल्या व्हडल्या पोस्टाचेर तुमकां ऑर्डर येता तुम्ही धांवता, धांवो नाका तशें. खंय तरी सांगात तांकां की बाबा हो गोंयकाराक काबार करपाक इल्ले आसा. हे पोस्ट आनी आमकां रावपाचें ना आमच्या भुरग्यांक आनी फुडली जी पिढी आहा ताका एक कांयच ताका आदार ना. नमस्कार, हांव आसा मोपा एअरपोर्टच्या गेटी भायर आसा. सद्या हांगा पुलीस फोर्स तुमकां फाटल्यान दिसपाक येता. खंय तरी जेन्ना मोपा एअरपोर्ट स्टार्ट जाता तेन्नाच्यान हे जी पेडणेकार आसात हांगा जे पेडणेकार आसात जे लोकल आसात तांचे डिमांड आसात आणि तांकां जॉबा खातीर म्हणा तेच्या उपरांत लँड लुजर आसा तांच्या भरपाई खातीर म्हणा आतां टॅक्सी कार हे झगडत आसात. खंय तरी आतां परत ते पार्किंग रेट वाडयल्या कारणान काल तांच्यांनी सकाळी आमदाराक मेळ्ळे. आमदारान सांगलें की सीएमाक मेळून ते सांगता म्हणून. तर आयज ते हांगा मोपा एअरपोर्टच्या भायर आसात आणि हांगा तांकां ते कांयच शांतकायेन ते आतां हंगसर आसात आणि तेंच्या हेच्या खातीर हांगा पुलीस फोर्स दिल्ले आसात. आणि आता सध्या तुम्ही पळयतात फाटल्यान पुलीस जे फोर्स आसा हांगा आयिल्ले आसात. हेच्या पयलीं सुद्दां मोपा एअरपोर्ट बांदे आसतना लाठी चार्ज करपाक आयले. खुबशे घडामोडी हांगा घडलेले आसात. संघर्श जे आसात चालूच आसात आणि ह्या फुडें सुद्दां चालू रावतले की काय हो एक सध्या प्रश्न आमकां दिसपाक येता. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.